सध्या हांकां पंचायतीन मोरजेच्या पंचायतीन कंप्लेन दिल्या सध्या आनी चोपड्याच्या दिल्ली आसा हां एक घाणी अश्यो मुसका पळय आमच्या टेबलाक कितकी बसता ते मुद्दम आनी रेस्टॉरंट घातले हांकां सांगले पंचायती बाबचे आतां तरी तुमी व्हरोन खंय ते पयलीं काय नासलें हांगासर ओके आहले चलताले हां आमी काय म्हणी नासले घाणी पडटले आमच्या घरांनी घे म्हण भुरगे सुद्दां आमचे अरे चाचू कितें करता तुवें घाणी पडटले मरे हांवें म्हटलें आसूं गो हां आतां हांकां शॉप घातले बरें रेस्टॉरंट घातले सांगले आतां तरी तांकां बऱ्या भशेन तुमी खंय तरी एका सायडीक घे आनी करा आमकां काय प्रॉब्लम ना गाडी खाली दवरा जाय तितके तुमी हां ही अशी घाण ही आमकां उपयोग ना पूण इतके सांगले पंचायती हेका सांगले तरी तो झगडोंक म्हाज्या वांगडा येता हां हांवें सांगतो तो म्हाजेर परतून झगडोंक येता पंचायतीक सध्या कंप्लेंट केल्ली आसा तेंच्यांनी ह्या एक्शन घेता म्हटलें आतां पळोवया केन्ना घेता ती म्हाका अजून काय ना हांवें तेजे कडेन विसरूंक ना हांव आतां 2 दिसांक वयतलो परत हां तांकां लास्ट विचारतलो कितें करता कितें तुमी हां हे हांगासर कशें घाणी मारता आमी कशें रावपाचें तें हेंच्यांनी सांगचें हां बरें कितें कार्य करताले ओके तुमी आनी कितें करता पूण ही कितें गार्बेज ही अशी लाखांनी पयशे गव्हर्मेंट दिता पंचायती 50 लाख आतां मोदीन दिल्या ते स्वच्छ अभियानाक ही स्वच्छ अभियानाक रस्त्या देगे तुमीच सांगचें कितें तें